ब्युटी सलूनांनी आनी चिकनाच्या दुकानांत आतां शुल्क फारीक करचें पडटलें। केसांचो कोयर तशेंच कोंब्याच्या पिसांचो कोयर आनी हेर कत्तलाचो कोयर एकठांय करून विलो लावपा खातीर शुल्क भरचें पडटलें। गोंय कोयर वेवस्थापन महामंडळाचो GWMCन बायोमेडिकल वेस्ट प्रकल्पा कडेन दिवचो अशें आवाहन मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी केलां। आणि हातूंतले विशेष करून जे मुद्दे आमच्या डायरेक्टर ऑफ स्किल डेव्हलपमेंटान डायरेक्टर ऑफ प्लॅनिंग अँड स्टॅटिस्टिक्सात मांडले तितूर आमी म्हणटा की स्किल डेव्हलपमेंट आसतले एनकरेज स्टार्टअप आसतले की त्याच बरोबर उरलेले सगळे इफेक्टिव्ह वेस्ट मॅनेजमेंट आसतले। ह्या सगळ्या मुद्द्याचेर तुम्ही भर दितले आणि आपलो गांव स्वयंपूर्ण करपा खातीर तुम्ही मदत करतले। आमकां सगळे बाबतीत त्यांनी जे मुद्दे मांडलेले आसात जवळपास 12 मुद्दे सुमार मांडल्या। हे 12 मुद्द्यांचेर तुम्ही जाय जाल्यार डिटेलांस हे तुमकां मेलाचेर धाडून दिले वयतले। प्रत्येक डिपार्टमेंटाकडे तुम्ही कम्युनिकेट करून तुम्ही त्या मुद्द्यांचेर स्टडी करात, तेजेर परत गावात चर्चा करात, ग्रामसभेत चर्चा करात, पंचायतीच्या पंचांच्या मिटिंगेन डिस्कस करात आणि कशा बऱ्या पद्धतीत इम्प्लिमेंट करूंक शकतले ताच्या खातीर आमी कितें करपाक जाय हाजेर तुमची चर्चा जावप गरजेचें आसा। आमी जे निवडून येयल्या हे गावा खातीर निवडून येयल्या, ही जर भावना आमच्या तकलेंत आसत जाल्यार निश्चितरित्या आमी खूब बरें काम करपाक शकतले अशें म्हाका दिसता।